हॅव यू रियलायज की तुम्ही या उत्तरान 2-3 सेंटेन्स असे स्टेटमेंट केले. एक म्हळ्यार तुमी की काँग्रेस आपली पोळी भाजपाक सोदता. ना ना पोळी भाजपाक सगळे सोदतात. बीजेपी आणि काँग्रेस आर सेम. म्हणजे बोथ आर पार्टीज. आय डोंट नो वॉट वर्ड यू यूज, आय कांट रिकॉल, बट यू मीन टू से बोथ आर सेम. And you are making this statement when you are also going to ally with Congress in future. See, I don't know what is going to be the future of the alliance or what. That I cannot say at the moment because it's too early to say it because nothing has progressed on that front. Yeah, Number but one. talks are on. Number no, there is absolutely that way no concrete talk as such. Just a feeling is given that there is a talk. When actually there is no concrete talk at all. हे एक. दुसरें सत्य ते सत्य, खरें ते खरें उलोवंक जाय. तुवें म्हणलें म्हाका कित्याक तूं दिश्टी पडना म्हणून. सो कालचो जो हडताल आशिल्लो तो एक पक्षाचो आशिल्लो काय ना? राजभवनाचेर गेले. हय हय एक पक्षाचो आशिल्लो काय? हय पण आयडियली एक पक्षाचो आसतना दुसऱ्या पक्षाक ताचो रोल राहुल गांधीक डिटेन केलो हेजे तुमकां वायट दिसता? राहुल गांधीक डिटेन केलो हाजेर राहुल गांधीन जो स्टँड घेतला तातूंत चूक काय ना. तो ओपोजिशन लिडर, ताणी तो सक्रीय जालो, तो प्रधानमंत्र्याच्या घरा भायर बसलो, ताणें उत्तर तूं भितर दिना जाल्यार तूं थंय दी म्हणून. ताची चूक ना ताका अरेस्ट केलो. ते म्हणटाले सेक्युरिटी कन्सर्न्स अरेस्ट करचोच पडटा. सो ताणी अरेस्ट केलो. आमचे राजभवनाचेर गेले. राजभवनाचेर वचून कितें जाता थंय एक्चुअली म्हाका सांग. आनी ताका उत्तर म्हणून बीजेपी काँग्रेस हावजार गेले. मेन इश्यू मुद्दो खंय गेलो? हांगा उजवाड म्हणून जे भुरगे ते कोण फुडें सरल्या तांकां कोण तरी मदींच एंटी नॅशनल म्हणटा. अरे तुमच्या बापायचे बेस तुमी तांकां लेबलां लायतात ती. आज स्टेटमेंट तांचो मुद्दो सारको आहा मरे. नरेंद्र सावयकारान जें कितें उलयलें तें सोंपता. म्हळ्यार तो सरकाराक मस्का मारपाक वा आपल्या वयले लिडरशिपीक मस्को मारपाक तो एक स्टुडंट लिडर आनी रिस्पेक्टेड स्टुडंट लिडर ऑफ द पास्ट. ताणें टर्मायट्स म्हणप तरणाट्यांक सोबत ना. मागीर ताजे फुडें आमचो सिद्धार्थ कुंकळकार जस्टिफाय करता टर्मायट आनी कॉक्रोच म्हणल्यार एंटोमॉलॉजी हाडटा मदीं भितर. सो दीस इज नॉट रायट. सी यू कॅनॉट कॉल स्टुडंट्स एंड यूथ एज नेसेसरी इवल. इट कॅनॉट बी दीस. दे आर द फ्युचर ऑफ द कंट्री. तांकां तांचो एक प्रश्न आहा की विश्वगुरू जर तुमी म्हणटा तुमच्यान एक एग्जाम चलोवंक जायना. तुमी फक्त चोरीच करतात. खंय पळय ट्रस्ट म्हणटा तें गेलां आतां. देव राम मंदीर केलो, रामाक चोरलो तुमी. पेपर सेट करता तो पेपर चोरलो तुमी. हांगा जॉब जाले जॉब चोरले तुमी. सो ट्रस्ट खंय उरलें? तुमचो स्टँड कितें हेंचेर? म्हजो यू आर विथ कॉक्रोच जनता पार्टी, यू आर विथ I am with the students in Goa. In Goa, I am with the students who are protesting on the streets. They have got a valid point. Government has to answer. There is to be accountability. आणि सगळ्या कडच्यान देशान जो मुवमेंट जाता की धर्मेंद्र प्रधानाक ड्रॉप कर म्हणून, तो धर्मेंद्र प्रधानाक ड्रॉप करूंक जाय. आनी म्हाका दिसता प्रधानमंत्र्याकूय ते तशेंच दिसता. जे भशेन ताणें उलयलां काल एनडीएचे मिटिंगेक की पेपर लीक म्हळ्यार ग्रेट सीन म्हणून आनी जे कोण रिस्पॉन्सिबल आहात तांचेर सक्त कारवाई जातली म्हणून. पूण कारवाई कसली? तूं उलयता आनी तूं कांय करना. एज अ रिजल्ट देर इज अ ट्रस्ट डेफिसीट इन द प्रायम मिनिस्टर. So therefore my stand is clear. I am against the BJP on this, but I don't want to get involved and trivialize this issue into a narrow political issue between two political parties who are about to fight an election in 4 months. It is a much larger context. It is about the education system of the country which is broken, and it is the entire administration of the country that has been broken. आय रिमेंबर यू ऑलवेज फिलिंग की जर राजकारणी राजकारण करचें जाल्यार कितें करतले? पॉलिटिकल पार्टीज आनी पॉलिटिक्सूच करचें पडटलें म्हणून. ह्या विशयाचेरूय जर राजकारण जालें आनी तो विशय समज सुटावो जालो जरी काँग्रेसाच्या वरवीं किंवा तुमच्या वरवीं जाल्यार वॉट इज अ प्रॉब्लम? ना सुटावो कसो जाता? फायदो कोणाकूय जावचो. सुटावो जालो सुटावो कसो जाता? सुटावो जावपाक तुवें जर बरो हाजेर विचार केलो. एकावंटेबिलिटी म्हणल्यार कितें की धर्मेंद्र प्रधानाक ड्रॉप कर. दुसरें कितें एज्युकेशन सिस्टमान पेपर लीक कित्याक जातात हाजेर प्रॉपर स्टडी जावन. पेपर लीक, वोट चोरी सगळें एकूच तें. बेसिकली चोरीच ती.
हे हो सिस्टम राजकारणी जाग्यार हाडटले एक एजिटेशन करून अशें दिसता तुका काय पिपल्स मुवमेंट जावपाक जाय आनी पिपल्स मुवमेंट यशस्वी जर जातलो जाल्यार राजकारण्यांच्या भितर ट्रस्ट डेफिसीट जो आसा राजकारण्या भितरूच ट्रस्ट डेफिसीट आहा आज हांवें जर कितें उलयलें जाल्यार लोक कोणूय म्हणूंक शकता की हो नॅरो पॉलिटिकल एंड घेवन उलयता तेंच कोण तरी एक भुरगो कंप्लीट तरणाटो जो आपल्या फुडारा खातीर भायर येवन उलयता तर ताका क्रेडिबिलिटी चड आहा सो हाजो अर्थ कितें राजकारण्यांची क्रेडिबिलिटी देंवल्या कळ्ळें ना एज अ रिजल्ट सोनम वांगचूक येता आनी लोक ताका फॉलो करतात कित्याक ही हॅज गॉट नो एक्स टू ग्रायंड ताका खंयचीच पोळी भाजपाची ना सो तो क्रेडिबल चड जाता सो कोणाक फॉलो करप एज अ स्मॉल रिजनल पार्टी एज अ लिडर ऑफ दॅट पार्टी whom should I follow? You tell me. Sonam If you put yourself सोनम वांगचूक in my shoes. उजवाड ते सपोर्ट करतात So that is why उजवाडाक सपोर्ट करूंकूच जाय. सो तेजो तुम्ही फ्रंट आसचे ना हांव फ्रंट आसपाचो ना पण हांव तांचे बरोबर पूर्ण फाटल्यान तेंको आसतलो भुरग्या फुडें आसतले हय सामकें तशेंच आसूंक जाय तें तेच फुडें आसूंक जाय आनी हाजे पयलीं गोंयांत कितलींच एजिटेशनां जाल्लीं आहा सेक्रेटेरिएट टेक ओवर पसून जाल्लो आहा ओल्ड पालास आसतना AGSU आनी PSU आसतना तांणी टेक ओवर केल्लो सो करूं येता भुरग्यांनी फुडाकार घेवंक जाय आनी स्टुडंट मुवमेंट म्हणटा तो गरजेचो तितलेंच न्ही तांकां ऑर्गनायज करूंक दिवपाक की बाबा हें अवेरनेस उजवाड म्हणल्यार कितें की दे वॉन्ट सम रे ऑफ होप की बाबा लोकांचे तकलेन एक घालूंक सोदतात ते अवेरनेस करूंक सोदतात जागृताय हाडूंक सोदतात ही जागृताय जावपा खातीर पसून तर आदार करपाक जाय इवन पर्सनली बींग प्रेझेंट इन कॉलेजीस टू टेल देम अवेक नाव रायज अवेक म्हूण एंड डोंट लेट गो म्हणजे विवेकानंदाची मेसेज आहा तीच जर दिवची पडटा जाल्यार तेंय करपाक हांव आहा पूण तेन्ना इमिजिएटली हांवें जर ही मोहीम सुरवात केली कितें म्हणटाले तुमी की हो आयला राजकारण करपाक कित्याक हाका जेनझीची मतां जाय जेनझीची मतां म्हाका जायच ना न्ही पूण ती म्हाका जाय म्हणून अशें तांचे इश्यूचो यूज करून म्हाका नाका पूण एट द सेम टायम ही जेनझी आयचे दिसाक जी जागृत आसूंक जाय आशिल्ली जी सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस आसूंक जाय आशिल्ली ती गोंयांत मातशी कमी आहा आनी मे बी बिकॉज ऑफ द सुशेगाद नेचर ऑफ अवर पिपल आमी मातशे स्लो आसत आसूंकूय शकता पूण तांकां जागृताय हाडपा खातीर पसून तर तांकां आदार जाय कॉलेजीन वचून तूं येवन सांग म्हणून कित्याक हांव म्हाकाय पास्ट आहा दॅट आय एम एक्स स्टुडंट लिडर सो तें पसून करपाक हांव तयारी म्हजी आहा. तुम्ही पळयतात GNH.